पेडणेच्या शिगमोत्सव मिरवणुकीत धुमशणा म्हापशेच्या एका गटाक म्हारग पडली। दादागिरी आनी मारबडे प्रकरणा उपरांत म्हापशेच्या तिगांक भितर वडयल्यात। म्हापशेच्यान आयिल्लो एक ग्रुप मिरवणुकीत वांटेकार जाल्लो। एके सुवाती वयल्यान तो हालूंक तयार ना म्हूण आयोजक मदीं पडले। म्हापशेच्या ग्रुपान थंयच रस्त्यार तपकल मारले म्हूण लोकांनी तांकां बडयले। उपरांत म्हापशेचो ग्रुप भायर सरलो तांणी दोगांक बडयले। इतल्यान पुलीस मदीं पडले। शालेय अभ्यासक्रम सोपो सुटसुटीत करून भुरग्यांचेर वजे हलके करपाचे यत्न चल्ल्यात। एनसीईआरटीन जाळवणदारांकडच्यान सुचोवण्यो मागयल्यात। शिक्षणा बरोबर भुरगीं बाकीच्या मळारूय फुडें सरून बरे तरेन तांचो फुडार घडचो म्हूण एचआरडी खातें वावुरता। खात्यान शिक्षक, पालक, एनजीओ आनी शिक्षण तज्ञांकडच्यान सुचोवण्यो मागल्यात। 6 एप्रिल मेरेन सुचोवण्यो एनसीईआरटीक ऑनलायन धाडपाच्यो। आतां पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणीच्यो खबरो। गोयची मांड संस्कृती सांबाळपाक कला संस्कृती खात्यान अर्थीक आदार दिवपाचें थारायला। मंत्री गोविंद गावडे स्किमीचेर मिडिया कडेन उलयलो। आमचो जी खरी जी संस्कृती जी आसा ती मांडा वयल्यान ती सुरू जाल्ली आशिल्ली, ताची निर्मितीच मांडा वयल्यान जाल्ली आशिल्ली आनी म्हणूनच ह्या सरकाराचें कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाचें आज एक कर्तव्य जावन आसा की मांडार सुरू जाल्ली ही आदीम काळा पासून चलिल्ली संस्कृती अशीच पुनर्जीवित उरची, तिचें संवर्धन जावचें आनी म्हणूनच त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज मांड कल्चर म्हणून आज पासून अस्तित्वांत येता। ही स्कीम लागू जाता आसतनाच आमी पयलो विचार केल्लो आसा ह्यो जो गुरू जो आसतलो त्या गुरू ऑनोरियम आसचें आनी तें म्हयन्याक 9,000 रुपये। त्याच बरोबर ताका एसिस्टंट जो लागतलो ताका 6,000 रुपये। त्याच बरोबर जी भुरगीं शिकतलीं त्या भुरग्याक सुद्दां आमी स्टायफन दितले 1,500 पर मंथ। एकंदरीत ताका लागणारे वाद्य जी आसात ते वाद्यां खातीर आमी जवळ जवळ 50,000 रुपयांचे प्रोविजन केल्ले आसा। पुण्याचे नायक नावरे डेव्हलपर्सान कदंबा प्लॅटूचेर 3 दिसांची खासा कार्यावळ दवरल्या। डेव्हलपर्स ग्रुपान गृह शोध उत्सव ही गोंया खातीर खासा स्कीम लॉन्च केल्या। Gruha Shodh offer that we have, which is from Gudi Padwa on the 18th to Padwa next month, and so if a customer buys during this time, he does not have to pay a pre-EMI to the bank for the loan that he has taken till possession. Number one. Number two, there is no additional GST impact that he may have. He used to pay a service tax and VAT 1 year back. After July, when GST came in, that from 5.5% it was increased to 12% and GST. So what we are saying is, by claiming input credit and subsidizing in part, the customer will still continue to pay only net effect of 5.5% on his GST. The range is 1 bedroom, 2 bedroom and 3 bedroom. We have already delivered over 100 flats, so customers are welcome to come and have a look at it. And we also have a sample unit or a show unit on the site. 14 तारखेर केप्यां शिगमो समितीन हे निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळी दवरल्यात। 14 तारखेर बरोबर 4 वरांचेर श्री मुदेश्वर देवस्थानाक नमन घालून थंयच्यान आमी हाची सुरवात करतले। केप्यां बाजाराक पावतरेक सगळ्यां पयलीं फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन बरोबर 5 वरांचेर सुरवात जातले, ज्युनियर तशेंच सिनियर कॅटेगरी। ताजे नंतर फोक डान्स, रोमटा मेळ आनी फ्लोट हाचें कॉम्पिटिशन जातलें। सगळ्यां कडेन एक नम्र विनंती, जितले पंगड आसा गोंयचे तांचे विनंती बरोबर सगळ्यांनी टायमार येवचें, कित्याक केप्यां बरोबर 5 वरांची खुबशी गर्दी जाता, लोक रावता पयलीं बेगीनूच, पूण पंगड लेट जाल्ले कारणान जाल्यार कॉम्पिटिशनूय लेट काबार जाता। त्या खातीर सगळे पंगडा कडेन एक नम्र विनंती, सगळ्यांनी बरोबर टायमार येवचें आनी आमचें कॉम्पिटिशन सुरू जातलें केपें पोलीस स्टेशन टू केपें बाजार। प्रत्येक वर्सा गोंयचे सगळे पंगड हांगा येवन आमकां लोकांक केपेंच्या लोकांक सगळें चित्ररथ बाकी सगळें पळोवपाक मेळटा। ह्या वर्सा येवन जितली तुमची कला आसा ती आमी केपेंकारां भावांक दाखोवची अशी सगळ्यांक एक नम्र विनंती। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।